मोर्जे आमचे सोंपलेले आसा. आतां आमी आगाडे चोपडे आयिल्ले आसा. ते आयज आमी सोंपयतले आनी मागीर हांव मांद्र्या करतले. आमचो प्रचार बरो आसा, सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद आसा, सगळीं बरी उमेदीन आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हांव जिखून येतलें आनी सगळीं म्हाका सपोर्ट करतलीं. आतां मेरेन खंयचे गांवां कंप्लीट केल्यात तुमी? हांव फूल मोर्जे आमी कंप्लीट केले आतां. ओके. आनी आतां आमचे हांगा पर्यंत पावले आमी. आगाड्या हेजे स्थळाचेर आसा. त्याच्या आमी हे चोपडे आसा, फुडें आगाड्या वयतली आनी मागीर मांद्र्या स्टार्ट करतली. आनीक मागीर एक आयकपाक येता आमकां आनी की खंय तरी तुमी झडपी इलेक्शन जाल्या उपरांत खंय तरी तुमची जी चली आसा ताका खंय तरी पंचायतीचे हेच्याक बी खंय तरी फुडें काडटले अशें आयकपाक येता. तुमचें कितें म्हणणें ह्या विशयाचेर? पळय, जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना अशी कुजबूज म्हणजे राजकारण म्हणटा ताका गजकारणय अशें म्हणटा. ही कुजबूज सगळ्याकूच आसता. ती तितली सत्य धरप कितली धरप हे प्रत्येकाचेर आसता. आतां हांव उबें रावल्या उपरांत पयलीं म्हाजो मिस्टर आसलो, मागीर म्हाजो देर जालो, मागीर हांव निवडून आयलें. पूण हांवें खंय तरी एक काम केलें, ती संदी म्हाका लोकांनी दिली, त्या हेजेर हांव निवडून आयलें. आतां लोकांचे तुमचें अशें न्ही, आमकां सुद्दां अशें दिसता की लोकांक दिसतलें की आतां आमी घरांनी शाही अशी करता. पूण जेन्ना इलेक्शन हें जाल्या उपरांत निवडून आयल्या उपरांत आमी कोणाक म्हाज्या वाड्यार बसयतले ही आमी सगळीं बसून विचार करतली. आमचे आमदार हे बसतले आनी तेजो जो विचार घेवन आमी कोणाक बसोवपाचें हें ठरयतले. प्रचार खरोच बरो आसा. जितभाईच्या म्हणजे जितभाईन जितले लोकांक हे केला तितले लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा आणि खात्री आसा की आमची माई जी आसा ती निवडून येतलीच आणि आमचो सगळो सपोर्ट तिका आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.